अरे नाही नाही आणि येता रे नाही रे अशें येता रे एक दो मेगा प्रोजेक्ट 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 डोंगर कापून मेगा प्रोजेक्ट डोंगर कापून मेगा प्रोजेक्ट डोंगर कापून मेगा प्रोजेक्ट फूट बाय करा गायडॉल जाय नका आता अरे वर केलाय ना भाई बोल ना कोणा लाईनच आहे काय हातामध्ये त्याचं पाकर होणार मला पावसात केले डोंगर कापून मेगा प्रोजेक्ट पावसात केले गोयागिरीचे डोंगर कापून मेगा प्रोजेक्ट डोंगर कापून मेगा प्रोजेक्ट पावसात केले गोयागिरीचे मेरे साथे कह रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट पावसान केले गोयागिरीचे डोंगर कापून मेगा प्रोजेक्ट पावसान केले गोयागिरीचे डोंगर कापून मेगा प्रोजेक्ट डोंगर कापून मेगा प्रोजेक्ट पावसान केले गोयागिरीचे 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 उठ गोंयकारा गांयडोळ जाय नाका उठ गोंयकारा गांयडोळ जाय नाका उठ गोंयकारा Suresh.
पडे पडे डोंगर कापून मेगा प्रोजेक्ट पावसान केले गोंया रिजेक्ट. डोंगर कापून मेगा प्रोजेक्ट पावसान केले गोंया रिजेक्ट. डोंगर कापून मेगा प्रोजेक्ट पावसान केले गोंया रिजेक्ट. चलोंक गेले मातशें रशियावो क्रांती दिन आणि ह्या क्रांती दिनाच्या निमतान आमी एक मार्च फॉर गोवा हे ऑर्गनायज केल्लें आसा. आणि मार्च फॉर गोवा म्हटल्यार कितें, तुमी पळयता आसतले आयज गांवांनी प्रोटेस्ट चालू आसा, विरोध चालू आसा. तो सरकार ह्या पद्दतीन गोंयकारांचेर अत्याचार करता. ज्या 80 वर्सां जालीं गोंयांत जेन्ना क्रांती सुरवात जाली 1946 18 जून 1946 आणि त्या टायमार दोतोर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर जुलियो मिनेझीस यांच्या नेतृत्वा खाली कितलेशे सुटके सुदारी झूज दिवपाक भायर सरले आणि गोंय राखपाक. आणि गोंय ज्या पुर्तुगीज राजवट जी आसली त्या राजवटीच्या अगेन्स्ट जो आवाज उलो जो आसा तो त्या टायमार सुरवात जालो. आणि तुम्ही पळयता आसतले ते जाले नंतर कितलेशे जाण जो वाव जालो प्रत्येक कडेन गांवांनी लोकांचो आवाज उठलो, गोंयकारांचो आवाज उठलो. आणि 1961 आमकां गोंयाक लिबरेशन मेळ्ळें. आमी गोंयकार सदांच एकजूट रावन गोंय कशें सांबाळपाचें हेंच पळयता. पण इतलीं वर्सां गोंयाक स्वतंत्र मेळोन जालें, पण तरी म्हणून आयजच्या दिसा पासून गोंयकारांक भायर सरचें पडटा. आयज सकाळीं तुमी पळयलें की जशे कारापूर गांवचे लोक जे वयताले आझाद मैदानाचेर तांकां डिटेन करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केलो. आयज हुकुमशाहीची राजवट जी चल्लेली आसा ही राजवट भायर मारपाची गरज आसा. ज्या तरेन हे दादागिरी आनी नाका तरेचे प्रोजेक्ट हाडपाक गांवांनी सोदता, गांवचे सैम काबार करपाक सोदता, तो तेज्या विरोधान हो जो लढो आसा हो लढो चालूच उरतलो. आणि क्रांतीच्या दिसा म्हणल्यार आयज जो 18 जूनाच्या निमतान जे आमच्यांनी जो लढो गोंयकारांनी लढलेलो आसा, फुडें घेतलेलो आसा, खंयच्याय गांवांनी आसूं तो, खंयचोय जो गांवकार आसूं, प्रत्येक जाणां ही आई आमची आसा सायडीतून पळयता आसतली, अशे कितलेश्यो जाण आई हो येयल्ले आसा जाणट्यो, तांकां खबर आसा ते मातयेचो इम्पॉर्टन्स कितलो आसा, तो गरज कितली आसा ती. आयज तुमी पळया गोंयांत उदक ना सारकें, आयज तुमी पळया पावस सारको पडना. हेजे जबाबदार कोण? हेजे जबाबदार स्वता हो सरकार जाल्लो आसा. कित्याक ह्या सरकारा कडेन कसलीच धोरणां सारकी ना. आनी ही धोरणां कशी काबार करपाची आनी कशें गोंयकारांक सोंपोवपाचें ह्या सरकारान थारायिल्लें आसा. आनी तेकाच लागून आयच्या दिसा निमतान म्हणल्यार 80 वर्सां पुराय जाली हो इतिहासीक क्षण आसा. ह्या इतिहासीक क्षणाक आमी हो जो मार्च फॉर गोवा ही आमी एक रॅली, पिसफूल रॅली ऑर्गनायज केल्ली आसा. आमी हांगांतल्यान सगळे वयतले आनी आझाद मैदानाचेर जो स्मारक आसा, हुतात्मा स्मारक आसा, त्या हुतात्मा स्मारकाचेर आमी वचोन सगळी घोशणा जावं कितें आसा तें आमी करतले. हांव मागता सगळे प्रेस भावां कडेन की तुमी सगळे रावचे, कवर करचे. तशेंच आमचे बाकी सगळे वांगडी येयल्ले आसा तेही एकजूट जावन हांगा आमी खंयचो धर्म भेद सगळो सोडून, सगळे पक्ष सोडून, सगळे जे कास्ट आसा, रिलीजन आसा, हे सगळे सोडून आमी एकजूट जाल्ले आसा. सो आमी बरे भशेन या आमी सगळे पुलिसूय आयज हांगा आसा. पूण एक म्हाका गजाल जी दिसपाक येयली, कित्याक आमी एक अनाउन्समेंट केल्लें की नॅशनल फ्लॅगाच्या कडेन म्हणल्यार आयज जो KTC बस स्टॉपा कडेन हांगा नॅशनल जो फ्लॅग वयर आमी पळयतालो, आयज आमकां तो दिश्टी पडना. एक दुखद गजाल आसा, कित्याक 18 जूनाच्या निमतान खरें म्हटल्यार नॅशनल फ्लॅग आसपाक जाल्लो, हरशीं नॅशनल फ्लॅग दिसता. काय आमी ते अनाउन्समेंट केला म्हणून हो नॅशनल फ्लॅग काडला, होय एक क्वेश्चन मार्क पडलेलो आसा. सो कित्याक लागून काडलो हेजेरूय प्रश्नचिन्ह पडटा. कित्याक आमी गोंयकार आसा, गोंयकार म्हटल्यार आमी देशा खातीर झुजपी. हो आमचो देश, जो आमचो भारत देश आसा, ह्या भारत देशाच्या संविधानान जो तरेन आमकां अधिकार दिल्लो आसा तो अधिकार घेवन आमी फुडें वयतले. आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन की आमी एकजूट रावया आनी हें गोंय वाचोवपाक लागून आमचो हातभार लावया. हांव मागता भाऊ कडेन की तेंच्यांनी 2 उतरां सांगता. ओके, आज 18 जून आयचो रेवल्युशन डे आयज हांगासर गोंयांत साकर केला, तसोच पणजे. आतांच आमी पळयता की रॅली जी विरेश बोरकारान आपल्या तर्फेन काडल्या ती बस स्टँडार सावन
आझाद मैदानार वचून थंय वचून ते सगल्यांक श्रद्धांजली दितले.